ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತೂ ನೋ ಗಂಜಲ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ದೋವಶಿಲ್ಲ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಣಿಶಿಲ್ದಕ್ಕೂ ಡಿಲೇ ಜಲ್ಲ एक 11:30 म्हणताना वाराणसी का पावलिंती टॅक्सी वचून घेऊन थंय दुखून मागीर गली गली चमकून वचूका गल्ली मात्र भोंवच्याक मस्त चंद आसा मस्त पोरणी पोरणी घर पुरा मेळटा पडोवच्याक हांगा सूटकेस घेवन येवच्याक चिके कश्ट आसा तशी जल्दीतल्या कंदेगालचे बॅग घालून येया ती चमकून वच्चा जायना जाल्यार काशी मठान तूं फोन केल्यार तांणी सायकल रिक्षा अरेंज करून दिता ती सायकल रिक्षान तूं हांगा ते येता लायक धाळी सुरेशीत जेवण जालें लायक पोट्टाके बूक केलें आतां आमी गंगाच्या तिराला वता ती पळय आमी ब्रह्मघाटा लागीं आसा ती क्लीन करता मी याच्या टायमाक डिसेंबर अंतू लास्ट वीक आयिल्ली ती सो एक वर्स सोडत आसा ती कशें तसं गंगा तीठ लास्ट टायम वेकेशन टायमार आयिल्ली ती मस्त जन आशिल्ली ती आज जन पळोवचें ना आसा ती बट चड पीसफूल आसा आमचे हांगा कसं म्हणटा मस्त उणे जांचे की आराम शांत आसा एकडन बैसून बैसून पळोवका तशें आमी नुत बैसून अशें उलयत आसतना संगम खंय जेवच्या म्हूण एक विशय आयला तशी प्रयागराजा वचच्याक प्लॅन जाल्ला तांचे दिवस संजेर प्रयागराजाक भायर सरली ती कितले हॉर्न म्हळ्यार पूर जाला आयकून 3 घंटे आशिल्ली ट्रेन 1 घंटो डिले जाला कशी पुणी 5 घंटेक ट्रेन आयल्या हब्बा म्हण जाल्या त्या वेळेक कोच म्हणल्यार खंडापटी शब्द 9 घंट्याक प्रयागराजाक पावली ती प्रयागराजा पावली ती खंडापटी थंड आसा हात बरा खडखड येता 8 डिग्री पशी 19 म्हणके आसा प्रयागराजांतू मस्त स्टेशन आसा आमी चिवकी रेल्वे स्टेशनान देविलीं ती अर्ध गंटो वाट 9 वरेक मठा पावून जेवण करून न्हिदलीं ती फाल्यां मेळया बाय.